एक जो मुद्दो आहा की आमी जॉयलान आनी पांडुरंगान ती इक्वेशन्स आमकां समजावन सांगली, पॉलिटिकल इक्वेशन्स. पण हे जे लोक भितर येतात हे बारीक न्ही, हे हेवीवेट्स. हांगा परिस्थिती अशी आहा की बारीक कडये भायर वतले आनी हेवीवेट्स भितर येतले. हे तीनूय हेवीवेट्स. मुख्यमंत्र्याक किती सर्कस करची पडटली हे इतली हेवीवेट कॅबिनेट मॅनेज करपाक. जेंका हात लायतलो हय, ते असे आसपाक शकता ज्यांचे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर कांय अस्तित्व ना. सो तो ही इज लिमिटेड टू हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी असले हांकां हात लावपाक शकता की तेजो इन्फ्लुएन्स आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून दुसरे कडेन ना आनी तेका दुखयल्या उपरांत खंय डॅमेज जावपाक शकना. की लास्ट टायम आमी पळयल्लें रमेशाक टिकेट दिवनासली 2017 बीजेपीक होताक दिली. एसटी बेजार जाले, तेंच्यांनी काणकोणचो सीट उडयलो, तो उडयतास तेंच्यांनी सांग्यावेलो सीट उडयलो. तसो इन्फ्लुएन्स काय लिडरांचो आसता. सो मायकला सारको मनीस आमी तेजो प्रभाव तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटल्या इलेक्शनाकूय पळयला तेणी कशे आपले कॅन्डिडेट आपले बायलेक घालून 3 जिखले, तेवटेन तेणी काल्लोसाक सपोर्ट केलो आनी आतां तो तें करता आसतना आतां तो तेणी तालुक्याची सीमा हुपल्या आनी तो मांद्र्या वटेन पावला. थंयचे कितलेशेच लोक तेजे सपोर्टर टायप जाले ते आयकोपाक येता. सो बीजेपी आपल्या कॅबिनेटान मुख्यमंत्र्यान पयलीं एकदां डिक्लेअर केला की आपलें कॅबिनेट आहा तें बरें परफॉर्म करता. आपूण कोणाकूच परफॉर्मन्सा लागून काडिना, आपूण पॉलिटिकल कंपल्शनाक लागून काडटा. फुडले 2027 इलेक्शन दोळ्या मुखार दवरून ह्यो सगल्यो चेंजीस जातल्यो. सो हे तेणी पयलीं क्लियर केला की कोण परफॉर्मन्साचे बेजाचेर बी कोणाक टच करिना म्हणून. सो हे जेन्ना तेणी ओपनली डिक्लेअर केलें त्यो सगल्यो पॉवरफूल लिडर्स जे आहा पळय न्हू तिंका योग्य पोजिशनाचेर धरून ताणें सिद्धय केलें. गोविंद गावडेक ताणें परफॉर्मन्सा लागून काडना, ताणें वेगळी कारणां लागून काडलो. ते हे करतले एका परस चड कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रभाव आशिल्लो मनीस असले मनशाक ते आपले टिमी भितर कोर टिमी भितर घेवन तेंचो फायदो फुडले तिका 2027 इलेक्शनां जावं जाय ही काळजी घेतले. हेवीवेट्स इन comparatively lightweights out. How difficult will it be for CM to manage this combination? I don't think it is difficult. Only difficult question is to name a speaker. Speaker कोणाक नाका दिसता म्हाका. I think everybody wants a ministership. Nobody wants it. बीजेपीक आपल्या विश्वासातलो स्पीकर जाय. Hi. So yeah, definitely. So now Govind Gowde is out. So obviously Ramesh Tawadkar will fill in because of tribal equation. They have to keep that tribal equation intact. Otherwise, खूप सो हे जातलो. बीजेपीकूच मार बसतलो. In Nuve, Alex Seguera is medically this thing, so he is still recovering. So maybe that could be an option for them because going forward, तिथून भितर even Alex Seguera कोणय जाव, BJP in Nuve constituency is going to be hell lot of a fight. You know, it's because their voter bank is very minuscule. 2000 plus किती त्यांची voters base असा, voter base. So that is going to be a huge task. You know, whoever contests on the BJP ticket in Nuve constituency, irrespective. So think of gain for BJP is minimal, irrespective of who the person is. So maybe they will move Alex Seguera out of the equation. The third person is आम्ही म्हणिल्ले आसा हो आमचो fisheries minister Nilkant Halankar. He is his name has been circulating for His name sadly is being circulated for since no the reason. first rumor of reshuffle. And he is quietly taking it. He is also acknowledging it that my name is circulating since the first rumor of reshuffle. So I mean they have easy choices. I mean it's not very difficult. Heavyweight and kaadche ashe म्हणना, but I think they are well sorted within. Only thing, the question is of the speaker. Now, whom to make a speaker? Because the BJP wants their core person as a speaker. You can't have a person who is... सध्या काय कोर मनशांची परिस्थिती जाल्या आमी इतली विश्वासातले की त्या विश्वासा भोवण आमकां मंत्रीपद गमोवचें पडटलें म्हणून आनी स्पीकर जावचें पडटलें म्हणून. सो इतली सारकी विश्वास आसा पक्षाचो आमचे. ते म्हणटा पण ते लिमिटेड आहा, तेचो नंबर कमी आहा. But somebody will have to take it up. सामकें. तरी बरें तूं सॅक्रिफायस बी म्हणला. म्हाका अशी परिस्थिती आसा स्पीकर टेक्निकली त्या वर्सा जर प्रोटोकॉल जर आमी पळयलें जाल्यार एक नंबर 2 पोजिशन न्ही ते मुख्यमंत्र्या उपरांत. पण सध्या आमच्या गोंया भितर अशी परिस्थिती जाल्या की ते कोणा नाका. हय, मंत्री ऑर्नामेंटल पोजिशन म्हणटात. सो इतली कॉन्स्टिट्युशनली इतली इम्पॉर्टंट पोजिशनां ह्या लेवलाचेर आमचें राजकारण पावलां सध्या. But Pramod, going by the tenure,
एक 1.5 वर्स at best. घ्या म्हणतो न्ही हे म्हणटा Now the majority of the term is done. बरें तरी ते मंत्रीपद सोडपा जायना इतले सहजासहजी तूं म्हणटा